म्हणजे पुराय देशभरातल्यान वेगवेगळे वेटरनरी सायन्सीस करपाकूय लोक वता. नो डाउट म्हणजे एमबीबीएस असतले, डेंटल असतले, बट ताज्याय भायर अश्यो वेगवेगळ्यो सायन्स आनी अशी वेगवेगळी मेडिकल फिल्डूय आसा जातूंतल्यान आमी एक्सेल करपाक शकता. आणि इतकेंच न्ही तर तातूंतल्यान गूड जॉब ऑपॉर्च्युनिटीजूय आसा आणि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीजूय आसा. हांव कोणाकूच म्हणजे तूं बऱ्याच जाणांक दिसता कितें की आपल्याक दोतोर ना जाल्यार जनावरांचो दोतोर जावचो काय म्हणून. बट जनावरांचो दोतोराक कितलो स्कोप आसा हो कदाचित कोणाक कोण तरी आसलो कोणाक खबर नासतली. आज म्हणजे फ्रॉम Delhi one fellow had come and who has established a private hospital in the state of Goa. तर ती म्हणजे इन ICU ओनली किंवा इन कार्डियक ओटीच्या भायरच फिजिओथेरपिस्ट इज देअर. म्हणून हांवें फक्त इतक्याकूच सांगलें बरेच जाण आपल्याक एमबीबीएस ऍडमिशन मेळूना म्हणून डिसमोट जाता आणि आता इट इज कांयच पॉसिबल ना काय दिसता. हांव तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता. हांवें आपल्याक नक्की आवडटा कितें ह्याचे जर आमी एड्युकेशन घेवपाक शकले जाल्यार द वेरियस ब्रांचीस इन द इंडिया आता ते ती सुरू ना विच इज अ ट्रेडिशनल एड्युकेशन जेका आमी म्हणटाले की एक काळ एमबीबीएस ना त्यानंतर डेंटल जाल्यार डायरेक्टली बीएससी करची पडटाली. बट ना द वेरियस ब्रांचीस इन द सायन्स फील्ड म्हणजे नो डाउट आयुर्वेदिक होमिओपॅथी इंटरनॅशनल आयुष इन्स्टिट्यूट इज इन गोवा. नो डाउट तांच्यांनी जेईन एक्सेल करून नीटात टॉपल करून बट ताज्या कडेन जी पॅशन आसा पळय न्ही ते पॅशनेटली ताका काम करून आणि ते पॅशनेटली काम करपाची गरज आसा. आमी ते जर केले आसत जाल्यार ही विल बी मोर हॅप्पी इन हीज लायफ. देयर इज अ फील्ड इन द टेक्नॉलॉजी आनी इनोव्हेशन. एक कितलीशीच फील्ड आसा आमी पळयता की इट इज नॉट ओनली द डॉक्टर्स एंड इंजिनियर्स. नो डाउट जे यू आर गेटिंग एडमिशन इन द IIT NITs व्हेरी गुड कॉंग्रॅच्युलेशन्स. बट बिसाइड्स दीस देयर इज अ वेरियस फील्ड. आमी फक्त म्हाका दिसता थोडोसो जर विचार केलो आसत जाल्यार खूब बरे आमी आनीकूय एक्सेल करपाक शकता. म्हणजे खुबशे पेरंट्स जर फक्त एमबीबीएस म्हणून जर तकलेन घेवन बसलेले आसत जाल्यार तितकेंच न्ही ताज्याय पेक्षा आनी ताज्याय फुडें वचून हे फील्ड सायन्स सेक्टरांतले शिकपी भुरगे हे खूब मोठे आनी बऱ्या पद्दतीन आपलो फ्युचर जे आसा हे घडोवपाक शकता. म्हणून आज म्हाका फक्त म्हणजे उलोवपाची संद आकाश अकादमी हांच्यांनी दिली. गोंयांतले टॉप स्टुडंट्स म्हणून म्हटलें हांवें इन फ्युचर हेच स्टुडंट विकसीत गोवा 2037 आणि विकसीत भारत 2047 हाजे शिल्पकार आसतले ते आज म्हाज्या फुडल्यान बसल्या. आणि ह्या शिल्पकारांकडे उलयता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता की खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा ते म्हणजे मोदीजीचे विकसीत भारत तुमी घडयतले आणि ते घडोवपा खातीर इट इज नॉट ओनली द लिमिटेशन्स खंय तरी आपल्याक लिमिटेड फिल्डात दवरूं नाका.